सी तितली नाशिल्ली म्हणून आमी पेड्डे जाले. आयज आमी पोट येवपाक प्रयत्न करपाक जाय, कित्याक जनतेक गोंयचे काँग्रेस म्हणलो नवो न्ही. आनी आयज पुण्यान आमी पेड्डे जाले पळय, काँग्रेसा वोट पडलें, पूण आमचे कितें फॉल्ट जाले म्हूण लोकांनी आमकां कणशां. थोडे म्हणटात कितें जायत्यो पार्टी बसयल्यो, हे आदीं बसयल्ल्यो आनी मुखार पार्टी आसतल्योच, पूण आमी स्ट्रॉंग जाल्यार आमकां दुसरी पार्टी लागली. काँग्रेस पक्षान हिंगा इतले वर्सां सरकार करून दाखयलो. हांव 5 टर्म हांव मंत्री आशिल्लो, स्पीकर आशिल्लो, CM आशिल्लो. सो हांव कितें म्हणटा, काँग्रेस पक्षान सगळी उदरगत केल्ली गोंय जनतेक खबर आहा. आतां सरकार फकत उलोवपाक करून कांय दाखोवपाचें ना, पूण तरी आसतना तुमी म्हटल्यार चिंतितल्यार कशें जिंकले. कित्याक जायत्यो पार्टी बसयल्यो आनी ज्यो ते वोट कोणाचे हातात, फकत नॉन BJP, आनी ते भशेन ते बाय डिफॉल्ट जिखून आयज सरकार. Sir, government is planning to lay new foundation of Raj Bhavan instead of being a burden, financial burden. How you look at it? I'm for and I'm against. If the old Raj Bhavan is in bad shape, anytime if they say, I don't know, that it may collapse, then they have got right and duty to have a neat Raj Bhavan. If it is strong, then it is wrong whatever they have thought. If Lord such a heritage house, Kelbisan Dinga Gornadur Rao, Zori Tori, ताजे फाउंडेशन आनी सगळें घोट्या जायन तांकां रायट ना हें नवें आमचें राजभवन करपाक. So how are you seeing on the present promotions government because of last delay by panchayat elections? Panchayat has nothing with the government, but सांगपाक let us wait and see. पयलीं जाल्यार that's why last time I told के 3 projects जे आसा आज सुप्रीम कोर्टान डबल लाइन बॉम्ब हें केल्या, ते एक सरकार म्हणटात तो तांकां विजन आसपाक जाय, कितें गोंयचे जनतेक जाय आनी कितें नाका तें. आमकां सुप्रीम कोर्ट नाका गोंय चलोवपाक, तेजे भशेन देश चलोवपाक. सुप्रीम कोर्टाची गरज पडटा केन्ना, जेन्ना दे डोंट अप्लाय देयर मायंड. एक पावटी सरकाराक हाय तांकां काडीज आसना, तकले आहा, थोड्यांक काडीज आहा पूण तकली ना. सो हे दोनीचे बराबर वचून आमी गोंयांक कितें बरें, गोंयकाराक कितें बरें तें आमी पावलां मारपाक जाय.